मडकयच्यान काँग्रेसच्या ल्हव मामलेदारान सुदीन ढवळीकाराक टक्कर दिवपाची तयारी चलयल्या। मडकय कसलीच सुदारणा जावंक ना, लोकांक लाचार करून दवरला अशें काँग्रेसीच्या ल्हव मामलेदारान आरोप केला। ऐकात। फोंडेचो आदलो आमदार ल्हव मामलेदारान काँग्रेसींतल्यान उमेदवारी अर्ज दाखल केला। ताणें घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत मिडिया मुखार मडकय कसलीच सुदारणा जावंक नाशिल्ल्याचें सांगलें। उद्देगीक सहकारी फंडाचे जे निधी थळाव्या वाठाराक येतात ते सुद्दां लोकांक मेळना, ते खंय वता असो प्रश्न लवून केलो। ऐकात। गांवांनी भोंवलो जाल्यार सुधारणा म्हणजे कांयच ना। फाटल्या दिसांनी एक्स सीएमान म्हटलें मडकय मतदारसंघान जो डेव्हलपमेंट केला तो आपणे केला, तेजे नंतर कांयच डेव्हलपमेंट जावना। पयलीं म्हाका विश्वास बसनाशिल्लो, पण आतां दिसला की खरेंच तें कांयच डेव्हलपमेंट जावना। एक थोडे रस्ते जर चकचकीतशे दिसता तितले पुरे ते कांयच ना, तेजे पलीकडे कांयच ना। फिजिकल डेव्हलपमेंट, जिओग्राफिकल डेव्हलपमेंट, थंय हेल्थ सेंटर आसा, हेल्थ सेंटरान कांयच फॅसिलिटीज ना। ते खरें म्हणजे कितलेशे वर्सां पयलीं अपग्रेड करपाक जाय आशिल्ले, फूल फॅसिलिटी करपाक जाय आशिल्ल्यो, त्यो आज थंय कांयच दिसना। ते मोडपाक पावला हेल्थ सेंटर। आनीक प्रश्न निर्माण जाता की आयसीआराच्यान जे फंड येता ते खंय वयता। ते आयसीआराचो फंड खरें म्हणजे इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट फंड हो जो येता तो लोकां खातीर वचपाक जाय, इंडस्ट्रियल लोकां खातीर किंवा त्या एरियेच्या लोकां खातीर वचपाक जाय। पूण तो आयसीआराचो फंड कितें जाता तो अजूनच कळना। आनी इतको आयसीआराचो फंड येता तो खंय वयता तोवूय आमकां कळना। थोडे लोक म्हणटा थोडे एनजीओ ते घेता। आतां खंयचे एनजीओ घेता तेजे त्या बद्दल लोक थोडे उलोवपाक सोदिना, पूण त्या लोकांक आयडिया आसा, मडकयच्या सगळ्या लोकांक आयडिया आसा की तो आयसीआराचो फंड कोणाकडे पावता, तो खंयच्या मनशाकडे पावता, तो खंयच्या एनजीओ कडेन पावता, तो खंयच्या ट्रस्टाक पावता, हे सगळे लोकांक खबर आसा। इंडस्ट्रियल जरी गव्हर्मेंटाक हांकां लोकांकडे पावना, लोकांक कळना, पूण कुजबूज मार्फत ते सगळ्यांकडे पावता। एक राग आसा, लोकांचो राग आसा, पूण प्रत्येकाक खबर आसा आपूण निवडून येवचो ना म्हणून, हें जावपाक शकना। हेच्या फाटल्यान कोण तरी कारण आसा। लोकांक प्रचंड नाराजी आसा सद्याच्या आमदारा विरुद्ध, एक नाराजी आसा। आता ती नाराजी खंयच्यान येता? फॉर एक्झाम्पल बांदोडा पंचायतीच्यान येता जाल्यार बांदोडा पंचायतीचो एक कॅन्डिडेट दवर, तेणे जर 200-300 सुद्दां मतां काडली ती काँग्रेसची मायनस जाली असो तेजो समज आसा। पण मडकयचे लोक आतां भरपूर हुशार जाल्ले आसा। ते आतां ते लाचारी, दारान वचपाचें, दिनवाणी रावपाचे हे करपाक तयार ना। तेंच्यांनी ऑलरेडी डिसायड केल्ले आसा काँग्रेसचो आमदार हाडपाचो। न्ही, मडकय खातीर आमकां जाहीरनामा वेगळो जाय, कारण मडकयचे प्रॉब्लेम आसा पळय न्ही, ते गेल्ल्या 25 वर्सांक कांयच एड्रेस जाले ना। आमी जाणा आशिल्ले मडकयचे लोक एक ब्रिज मागताले, मडकय टू कोर्ताले किंवा विच एवर इज फिजिबल, आनी तो जर ब्रिज जायत जाल्यार जीएमसी, पणजे, वास्को सगळ्या लोकांक लागीं पडटा। आनी खरेंच हांवें सुद्दां आतां विजीट केले पळय तेन्ना दिसता म्हाका तो ब्रिज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणून म्हाज्या मॅनिफेस्टोन तो ब्रिज हांवें पयलीं करून घेतलो म्हणून सांगला गव्हर्मेंटा कडल्यान। एक जालें। दुसरे लोकांचो इश्यू तो हेल्थ, लोकांक बसींनी वचपाक मेळना म्हणून आमी दुसरो मॅनिफेस्टोन कितें घातला की सिनियर सिटीजनांक घरा कडेन मेडिकल फॅसिलिटीज एवरी वीक तें करपाचें ठरयलां। महिला खातीर हांवें सांगलां पंचायत लेवलाचेर ट्रेनिंग दिवप आनी जॉब म्हणजे मनी अर्निंग ट्रेनिंग हें करप, स्किल डेव्हलपमेंट तें करप। सिनियर सिटीजनांक हे जनरल
गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.